तुम्ही घालता 300 काय रे त्यांना खावड हा पळो ही महाग घाला मागीर त्याका दूध चड मेळटा करता की तुम्ही महाग खाया नो पण आयक माझो आयक इब्राहिमपूर सातेरी दूध उत्पादक सोसायटीचो चेअरमॅन सुधीर धावस्कर हांव गव्हर्मेंटा इतलें सांग सोदता जो आमकां गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस दिता दुधाचो तो आयज आमकां सादारण 9 म्हयने मेळांक ना त्या खातीर सामके दूधकार आयज सामकी परिस्थिती डावन जाल्ली आहा आनी जर दूध गोंयांत जर पुरवठो जायना जाल्यार म्हाका दिसता आर्थीक संकट येवंक शकता त्या खातीर बेगिनात बेगीन आमच्या सीएमान हेचेर लक्ष घालून जाय तितलो बेगीन लोकांचे 9 म्हयन्याचे पयशे आहा ते ताबडतोब अकावंटार घालपाचे अशी म्हाजी एक कळकळीची विनंती आहा म्हाका दिसता आमची आयज गोवा डेरी जी आहा ती आमच्या डायरेक्टरा कडल्यान काडून गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन घेतलेली आहा आनी तेजो जो एडमिनिस्ट्रेटर आहा कुडकर म्हणून तो कालूच आनी आमचो मिनिस्टर गोविंद गावडे जो सांगता आमी जे तुमकां जी खावड वाडोवन जे दिले ते तुमकां बरे फायदे राव म्हणून हांव गव्हर्मेंटाक सांगता तुमी एक 50 गायी घेवपाचे आनी पोसपाचे आनी तेचेर कितलो इन्कम मेळटा ते आमकां दाखोवन दिवपाचे आनी जायत तितले बेगीन आमचो लोकांची मागणी आहा जायत तितलो बेगीन हे करपाचें नाल्यार आमी एक्चुअली गोंयांत दूध पुरवठा करता तेय बंद करतले आनी आमी सुमोलाक वयतले. बरं आता म्हाका एकूच सांगात ते सपोर्ट प्रायस जे तुमकां दिता ते कित्या खातीर दिता फायदो म्हणूनच दिता न्हू हय फायदो म्हणून दिता एक्चुअली कशें आहा जर एक 25 रुपयाचें दूध काडटलो जाल्यार 25 रुपयाचीच खावड लागता आनी जी गव्हर्मेंटान जेन्ना आमचो सीएम पर्रीकार आसलो तेन्ना तेणी ती बरी स्कीम काडलेली आनी त्याच्या टायमार ते पयशे मेळटाले आनी आतां कित्या खातीर पयशे मेळना आनी जर हे पयशे मेळना जाल्यार दूधकारांनी गायी विकपाचे नाल्यार ते कितें जाता म्हयन्याक आमी सादारण एक 20 गायी आहा तो सादारण एक 25,000 रुपया कर्ज लोन जावन रावता म्हणजे सपोर्ट प्रायस ह्योच तुमचो फायदो एक सपोर्ट प्रायस होच आमचो फायदो आनी तो जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यांच्यान गायी लोकांनी विकपाक स्टार्ट करपाचें अशें म्हाजें तर बाबा यंग दूधकार म्हणून सांगता हांव आनी हांव इब्राहिमपूर सोसायटीचो चेअरमॅन आनी हांव सगळ्या लोकांक कॉन्टॅक्टान आहा आमी हे गायी विकपाचे आनी खंयच्या दुसरो धंद्याक पडपाचे.